वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. आईचे सत्संग समज बांधवाचे प्रीतीपूर्वक स्वागत. आईचे सत्संग वैदिक हिरोइन्स म्हणलेले सिरीज सांगतो. आज महाभारता येऊचे एक ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण महाराणी कुंती विषय ऐकूच्याक उपस्थित आशिल्लो सकट जनांक स्वागत. आईचे स्पीकर हर ग्रेस अमला सीता माताजी यत्ता सच माताजी तुमकां मगल प्रणाम आणि स्वागत. परम पूज्य जावन आशिल्ले गुरुवर्याले उडगास करून आईचे हा सेशन मंगल चरण स्टार्ट करतास. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णान उद्वास कोंडल्ले मंगल चरण सांगून गुरुजनां अनुग्रह ಚೆಲ್ಲಲಸ್. मेरे सक्कड़ मलगड़े जनालगी वरिष्ठ वैष्णव भक्त जनालगी आशीर्वाद मांगू आप मुखासितस. वैदिक हिरोइन्स म्हणलेले ह्या सिरीज ऑलरेडी माता पार्वती माता कौसल्या देवहूति द्रौपदी वृंददेवी विष्णु प्रिया देवी सची माता राधाराणी मंदोदरी तसेच चरित्र ऐकलिंकी आणि तंगेलिंक असतो. चांग गुण आणि भक्ती भाव विषय अर्थ कोण घेतले. आज महाराणी कुंती विषय ऐकूया. कुंती हंगले ऍक्च्युअल नेम प्रीतम आणि शूरसेना आणि मारिशा हंगेल पूर्व. कुंती भोजरायू प्रीताले अडॉप्टिव्ह फादर तशी ತಂದೆ नाव कुंती म्हणून जन्मले. कुंतीले भाव वसुदेव जाऊन त्याले कृष्णाले अन्नाल बहिणी अक्का. कुंती जाऊन कुंती महाराणी श्री कृष्णाले परम भक्त जाऊन असतात. त्यांनी जीवन पूर कष्टताश जलावी कुंती नंबिक देवालवेली मुनि जाईन प्रति कष्ट त्यांना कृष्णा रोड करतशी. श्रीमद भागवतामध्ये एक श्लोक असे. विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शनात असत सभाया
वनवासकृच्युतः मृधे मृधेनेक महारटस्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्च स्म भरेभिरक्षितः. अर्थ भीमा कसा नसताना दुर्योधन तगे मामू शकुनी नेळू विष दिता कुंती माता श्री कृष्णानुडगास करतात. तसेच विष पिल्లలో भीम आणि बलिष्ठ जाऊन वापस येतात. लक्षग्रह दुखून 5 पांडव आणि कुंती देवाल दय दुखून घोर अग्नी दुखून वांचून बाहेर येतात. दुष्ट दुःशासन द्रौपदी तांडून अष्टनांतू तियल वस्त्र ತಂಡಿತನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧव तिका मिराक्युलसली अनएंडिंग कप्पड पेटयता. अशी प्रति ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಲಿ कुंती माताक कष्ट येता आशिल्ले जेल्यार तांगे विश्वास देवाल वेली अधिक स्ट्रॉंग जालो. दृढ विश्वासाने नंबीक दुखून कष्ट निवारण देता गेलो. आणि वेळ करण्याशी आयचे स्पीकर हर ग्रेस अमला सीता माताजी हांगेल एक इंट्रोडक्शन दिवन आम्ही महाराणी कुंती विषय सुमार ऐकलो. माताजी हांगेल कार्मिक नेम आशा पंजाबी आणि अहमदाबाद हर ग्रेस अमला सीता माताजी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी हांगेल शिष्य. माताजी हिज ग्रेस सचिनंदन दास हांगेल धर्मपत्नी. प्रभुजी हांगेल सेकंड इनिशिएशन 2016 जल्ललो. आणि भक्ती शास्त्रांतून रेग्युलर सेशन्स आणि वीकली प्रोग्राम्स घेतात. बाय प्रोफेशन प्रभुजी मॅनेजमेंट कन्सल्टंट जाऊन 20 years वेरियस क्वालिटी सर्टिफिकेशन करतात. असल भक्त कपलाक एक पूतू देवीराम दास आणि रेग्युलर सेव करतात आणि कंप्यूटर सायन्स पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता असाची. Mataji last 5 to 6 years totally ISKCON activities and engaged Janasachi. भागवत पुराण कोंकणी हंतु जपा टॉक्स कथामृत पुरांतु सेव दिता आसन. माताजी हन्नी एकादशी सेशनात अँकरिंग वरे केल्लेला. माताजी तुमका हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू माताजी. थँक यू सो मच प्रार्थना माई. आजपर्यंत तुमगेल इतले लायक कोण इंट्रोडक्शन दिलेले इतले हांव लेखेल की हांव कत सांगचे येईल की तुम्ही कत करता म्हणून म्हाका कळणी जाले. कित्याक की म्हळ्यार तुमगेल इंट्रोडक्शन कुंती महाराणी बद्दल इतले लायक आशिल्ले की हांव विसरून गेल की आयचे स्पीकर कोण म्हणून म्हाका कळणे न्ही जाले. थँक यू सो मच प्रार्थना माई. यू विल बी अ व्हेरी गुड एक्झॉल्टेड सोल आय वुड से. थँक्स फॉर वेलकमिंग मी. मुरलीधर चरण प्रभू तुमका अनेक पंत धन्यवाद दिता असा भागवत पुराण कोंकणी टीमान तू म्हाका एक आनीक अवसर दिले बद्दल अशे सगळे वरिष्ठ लोकांका खूप खूप धन्यवाद. I am given another opportunity to serve. I know I am not capable to speak, but then still I'll try to manage whatever I am able to speak. पण आयची सेशन खंयचे आसा कुंती महाराणी बद्दल म्हळ्यार आमी अशी आयकून घेवन आयिल्ले आसा. महाभारतान तू तिगेल बद्दल सुमार म्हणून आयकल्लें आसा. आम्ही हांगा आयची सेशन सांगू नॉट ओनली तिगेल लायफा बद्दल आयकतले थोडशे तिगेल टिचिंग्सा बद्दल बी आम्ही आयकूच प्रयत्न केले. कसले की म्हळ्यार श्रील प्रभुपादान तिगेल टिचिंग्स खंयचे आसाची तिगेल प्रेयर्स खंयचे आसात ताजी वयरी इट इज कन्सिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ भागवतम. Canto 1 first canto to 8th chapter अंतु ताने prayers of Kunti म्हणूच एक स्पेशल एक चॅप्टर केलेलं आसा. and not only that अंतु 26 verses खंयचे आसाची they are totally focused on ती कशी तिगेल देवाल बद्दल रड फेथ आसा आणि कशी ग्लोरिफाय केलेली आसा पुरा बद्दल सांगिल्लें आसा. Of course we will not be able to cover everything. कसले की म्हळ्यार आमगेले तितलो टाइमू बी ना
आणि आमगेल तितले मेगेल तितले अंडरस्टँडिंग बी ना म्हणून हांव म्हणचे शकता. सो कशी प्रार्थना माईन आमी सुरवाती सांगिल्ले प्रार्थना माय म्हणचे की प्रार्थना माताजी म्हणचे म्हणून म्हाका कळना जाल्लें आसा कित्याक की म्हळ्यार बीइंग अ डिवोटी आय शुड कॉल हर माताजी. सो ती सांगिल्ल्या वारी कुंती महाराणीले आमी थोडशे चाइल्डहूड अंडरस्टँड करून तिगेल थोडशे लायफ आयकून मागीर मुखार टिचिंग्सा वयली येवया. तिगेल जन्म सूरसेनाल थंय जाल्ले. तिगेल भालगड तिगेल भाव कोण आसा वसुदेव आणि ऑफकोर्स वसुदेव म्हळ्यार कृष्णालो बापूय. सो अश कनेक्शन पळोवचें गेल्यार ती तिगेल आत्या आत्या म्हणटाची आंट म्हळ्यार इंग्लिशान कृष्णाल ती आंट. मात्र नॉट जस्ट आंट, ती एक असल बायल मनशी. नॉर्मली आमी पळोवचें गेल्यार खंय सुंदरता उरता थंय बुद्धी उरची कमी म्हणटाची. जो अशी सुंदर सुशील म्हणून अशी आशीर्वाद दिवचे आणि अशी उरची रेर रेर कितें सगळे सर्व गुण संपन्न म्हणटा पळय तशी उरची अगदी रेर. मात्र कुंती एक असल बायल मनुष्य की ती जी असल एक इंटेलिजंट अजून पर्यंत आनी कोण ना म्हळ्यार बी जायत. ओवरऑल हिस्ट्रीन पळोवचें गेल्यार ती चंद बी आशिल्ली, चंदायकी चड ती एक शुद्ध भक्त बी आशिल्ली. तिगेल भाच्यो कृष्ण म्हणून तिगेल भाच्या की चड तेन्ना ज्ञान येयलें की तो एक परम पुरुषोत्तम देव म्हणून सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड म्हणून तेन दोनूची पयली दोनूची गोत आशिल्ले. आतां सांगता जाल्यार ती सान आशिल्ली तेन्नाची म्हळ्यार ती जावचे कशी सूरसेनान कशें केलें तागेले एक मित्र प्लस तागेले एक कजन तागेलें नांव कुंती भोज म्हूण आशिल्लें. ताका थंय चडूं ना आशिल्ली म्हणून हांणी कशें केलें सूरसेनान तागेले धुवेक कुंती भोजाक एडॉप्ट करचें दिलें म्हणून जालें. आतां कुंती भोज कोण आसा तो एक बरोची राज्यान तो आशिल्लो. तागेली तेन्ना काळांत अशें आशिल्लें की कितले तांणी संत लोकांक सेव केन्ना करतात ती तितले बरी म्हूण घेवन म्हण घेवन आयिल्लो आसा. इवन आयज दिवसां सुद्दां आमी केन्ना वैष्णवाल सेव करताची तेन्ना आमगेलो उद्धार जाता अशें म्हणून आमी आयकतात. केन्ना आमगेले देवळांत आनी सिनियर वैष्णव आसता, नॉट इन जनरल सिनियर वैष्णव, अदर वेज ऑल्सो आमी केन्ना डिवोटील असोसिएशन घेताची, केन्ना डिवोटील सेवा करताची, कितले दासानुदास आमी येताची. तितले आमगेले कृष्ण म्हणटा तागेले स्वता सेव केल्ले की तागेले भक्ताल सेव केल्ले चड प्रसन्न जात म्हणटा पळय तशी. सो कुंती भोजू असल म्हणून बुद्धी घेवन आशिल्लो आणि तो केन्नाची संत लोकांक सेव करता उरतलो. आणि ताणें तागेले तीन धूव जाली. पयलीं तिगेलें नांव पृथा म्हूण आशिल्लें केन्ना ती सूरसेनाल थंय आशिल्ली तेन्ना. मागीर कुंती भोजाल घरांत आयली एडॉप्ट करून जाले नंतर तिगेलें नांव कुंती म्हूण जालें. आतां ती कुंती केन्ना आसा ती एकच काम आशिल्लें राणी राजकुमारी जावन सुद्दां तिगेलें काम कशें की म्हळ्यार घरांत कोण म्हळ्यार राज्यान कोण कोण संत लोक येताची वैष्णव लोक येताची तांगेले सेव करचे तिगेलें तें मेन काम आशिल्लें. तशें करून ती सान दोनूची तिगेले रुची म्हळ्यार इंट्रस्ट खंयचे आसा अशी भक्तीमय रुचीन जावन वाडील उरता. कित्याक की म्हळ्यार केन्ना आमी म्हालगड्याल सेव करताची केन्ना वैष्णवाल सेव केन्ना करताची ऑटोमॅटिकली तांगेले ते खंयची गुण उरता पळय आमचे तूं येता अशें म्हणून आमी आयकल्लें आसाची. सो तीन सानपण दोनू अशी व्हड रिशिवराले सेव केल्ली उरता. तेन्ना मस्त वर्सभर अनेक अनेक संत केन्ना येता उरतात. तेन्ना एक पंथा दुर्वासा मुनी आमी सगळे लोकांना आयकल्लें आसा. दुर्वासा मुनी म्हळ्यार कोण राग क्रोधा खात्रेचो मस्त फेमस. तो दुर्वासा मुनी बी तांगेले थंय आयल उरता आणि तो सुमार काळ पासून तांगेले थंय उरता. तेन्ना ही मनस्पूर्वक दुर्वासा मुनीले सेव करता म्हणून जाल्ली. केन्ना ती सेव करता तेन्ना दुर्वासा मुनी तिचेर अति प्रसन्न जाता. इतले सान प्रायेचेर आशिल्ले तेन्ना इतले सेव करता पळोवन तो मस्त प्रसन्न जाता. दुर्वासा मुनी कशी राग ताबडतोब येता पळय एकदम येच पळय तशी तागेले आशीर्वाद बी तितलो पॉवरफुल. सो ताणें कशें केलें की हिगेले सेवे पळोवन तिका आशीर्वाद दिता म्हणून जालें. पयलीं तो ती पळयता आणि दुर्वासा मुनी तागेली इतली दिव्य शक्ती उरती
ताका कशें कळ्ळें की हिगे लायफान तूं फ्युचरान तूं कठिनाई येवच्या शकता, म्हणजे ट्रबल्स येवचे शकता अशें म्हणून ताका एक दूरदृष्टी दिसून येता. तेन्ना तो कसो करता की तिका आशीर्वाद दिता, की असल आशीर्वाद दिता तिका केन्नाची खंयचे देवता आले ती आवाहन करतल पळय तांगेल थ्रू तिका पुत्र प्राप्त जावचे एक बेनेडिक्शन म्हळ्यार आशीर्वाद गुण दिता म्हणून जालें. ती सांगून प्रायाची आशीर्वाद एक्सेप्ट करता म्हणून जालें. तशीची थोड वेळ जाले नंतर एक प्रायाची आशिल्ली तेन्ना ती कशी दिसून येता, ती सदांच ती सूर्यपूजा करता उठून कशी आजकाल बी लोक सूर्यपूजा करतात तशी ती सकाळी उठून सूर्यपूजा करतात. तेन्ना ती कशी मना विचारत की हे ऋषीन आशीर्वाद दिलेलो आसा खरी की नाही. आमकां सगळो क्युरियोसिटी उरता पळय कशी केन्ना कोणाना कसले एक सांगिल्लें जाल्यार हे खरें की न्हय म्हूण अशें म्हणटा पळय. तेन्ना ती सान आशिल्ली तिका लग्न बी जालेलें ना आशिल्लें. तेन्ना ती कसं करता सूर्यदेवाल आवाहन करता म्हणून जालें. तितलें सूर्यदेव प्रसन्न जाता आनी प्रकट जावन तिका पुत्र प्राप्ती जाता म्हणून जालें. हातात चड आयच्या कची तिका कसं करका म्हणून कळना. अरे बाबा मगेल तर व्हडिका जालेली ना, आतां म्हाका हाता चड आयिल्लो आसा, हांव कसं करचें, म्हाका लोक पळयल्यार कसं म्हणटले. तिका मस्त प्रश्न येवचे सुरू जाता. तेन्नाच्यान तिगेले लायफाची स्टार्टिंग म्हणटा पळय कश्टाचे पॉइंट स्टार्ट जाले जाता. एज अ राजकुमारी नो डाउट ती अगदी हंबल सिंपल लाईफ घेऊन आशिल्ली. मात्र असल केन्ना परिस्थिती आयली एक चुके निमित्तान चूक म्हणचे न्हय क्युरियोसिटी आशिल्ली तिगेले त्या निमित्तान तिका कर्ण आले तिका तो पूत जाता आनी तेन्ना तो पूत प्राप्त जाता तेन्ना आकाशवाणी म्हळ्यार हे आकाशांतल्यान आवाज अशी येता की तिगेल ते चडाल नांव कर्ण म्हणून नांव येता. आता चड जाले नंतर ही कसं करचें. एक बाजून वाडीक जालना घरात तू कोणाक सांगल्यार विश्वास करची ना म्हणून कसं करती की आता कोणाक कळनाशी येव सारखे ती एक बास्केटान तू म्हळ्यार एक मुठ्ठीन तू ते चरडा दवरता आनी ते चरडा माफी मागून ते चरडाक न्हंयेन तू गंगे तटान तू घालता म्हणून जालें. आनी कसं म्हळ्यार ती उपाय ना जाता तिका तसल परिस्थिती जाल्ली आसा घरान दवरचे कबी साथ दिना पळय. तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार थोड वर्स नंतर मात तिगेल कॉन्शियसनेस ते चरडा वयरी उरता की अयो कसं जालें उरचे पाव हे चरडाले अशी विचार येता उरता. पण थोड समया नंतर शी मूव्स ऑन आनी ताज नंतर कसं जाता की म्हळ्यार तिगेले लग्न जाता म्हळ्यार वाडीक जाता. तिगेलें लग्न कोणा वटू जाता पांडू राजा वटू जाता कोण हस्तिनापुराचे राज्य आशिल्लो. तुम सगळो लोकांक महाभारत आयकल्ले आसा धृतराष्ट्र आनी पांडू कोण म्हणून गोतू आसाची तो पांडू धाकल पोतू आनी तागेले वटू तेगेले वाडीक जाता. मात्र कसं जाता की म्हळ्यार पांडू वटू वाडीक जाले नंतर पांडू आनी तागेले अनेक बायला बी उरता माद्री म्हणून. मात एक पण ताका कसं जाता पांडू कोण आसा तो रानांत गेली तेन्ना तागेले राजे लोक आशिल्ले तेन्ना राजा एक शौक उरता शिकार करचे तो एक हिरण आनी हिरण एक पळयत म्हणून जाले आनी तांकां हे बाण मारता म्हणून जाले. ते बाण मारचे का तो कोण हिरण आशिल्लो पळय ते हिरण न्हय आशिल्ले तो एक्चुअली किंगडम ऋषी म्हणून आशिल्लो. तो तागेले बायली वट्टू आशिल्लो आनी तांणी हरशीची एक विचार केली की आमी हिरण जावन घेवन हांगा वनान तू एन्जॉय करया म्हणून. सो ते ऋषीक ते बाण केन्ना लागता तो मरचे अवस्थेर येता आनी तेन्ना तो ते पांडू राजाक श्राप दिता म्हणून जाले की तू जर तुगेले कोणा बायली वट्टू जर लागे जाल्यार पुत्र प्राप्ती कर तुगेले मरण जाता म्हणून श्राप दिता. केन्ना हे राजाक हो श्राप मेळटा केन्ना हो घरा येवन सांगता तेन्ना मस्तशी बेजार जाता ताका की आपणाचे अशें चूक जाली म्हणून आनी तो राज पुरा खंयचे आसा सोडून घेवन बायली वट्टू दुदी बायली वट्टू रानांत वता म्हणून जालें सादारण जीवन जीवच करता. तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार थंय ही कुंती केन्ना आसा तिका
परिस्थिती आपल्या ब्राह्मणा परिस्थिती कळले ना पडे ती बेजार जाता मात ती सांगता की अश तुम्ही बेजार कर नाकाची म्हाका हांव अशी प्रयत्न आशिल्ली तेन्ना म्हाका हे दुर्वासा मुनील आशीर्वाद आशिल्लो ते निमित्तान तुमगेल परमिशन जर आशिल्लें असल्यार हांव कोण देवताल आवाहन केल्यार म्हाका पुत्र प्राप्ती जाता अशें म्हण जालें तेन्ना तो म्हणटा एक लेखान बरें जालें तुगेल ते आशीर्वादाचो उपयोग कर म्हणटा आनी तेगे परमिशन घेवन ती वन बाय वन विंगड विंगड देवता पयली म्हणटा धर्म हाडोच खातीर धर्मराजा आले यमराजा तूं हे कर म्हणटा आवाहन कर म्हणटा त्या नंतर केन्ना धर्मराजा केन्ना आवाहन करता तेन्ना युधिष्ठिरा जन्म आयत तुझेले त्या नंतर म्हणटा एक बलवान आमगेले राज्य चलोवचे आमकां बलवान कोण व्यक्ती जावपाक म्हणून भीमाल जन्म जाता तो वायुपुत्र होता कडेरी इंद्र तशीची एक वर्ष तपस्या करे शिता एक वर्ष तपस्या करून जाल्यानंतर इंद्र प्रसन्न जाता कडे इंद्र आवाहन करना पडे अर्जुन प्राप्त जाता कडे बाकी दोन चेडू नकुल आणि सहदेव कोण आसा तेची मंत्र ती मादरी दीत म्हणले आणि मादरी थ्रू अश्विनी कुमाराक त्यांनी आवाहन करना पडे नकुल आणि सहदेव अशें करून 5 पांडव आले जन्मजात म्हणजे आता हिगे लाईफ आणि कसं जात की म्हळ्यार 5 पांडव जन्म आयल वय मात्र एक पण राजा कोण पांडू असा ते मादरी वटू लागी बच्चा गेले तेन्ना तागेल मरण जाता मरण जाता तेन्ना मादरी म्हणटा मेगेल कारणान पयली कोणती म्हणटा हांव म्हालगड बायल म्हण आपण तेन्ना सती सिस्टम अशें म्हळ्यार कोण म्हणटा तागेल तुची अग्नी तू तेंक जीव दिवची सो कुंती म्हणता हांव जीव दीत म्हणटा आणि माद्री म्हणता ना मेगेल कारणान मेगेल बामणान मृत्यू जाल्या आपूण जीव दिता म्हणटा आणि अल्टिमेटली कुंतीक 3 चेडू उरता तिका 2 चेडू उरता अशें करून फायनली कसं जात की म्हळ्यार माद्री आणि माद्री तिगेल लाईफ सॅक्रिफायस करता आणि आता हांगा कुंती तिगेल 5 चेडू आवडतो कसं करतले हस्तिनापुरा वापस येता म्हणजे वापस येऊन घेऊन हस्तिनापुरा येता थंय येवचें कसले धृतराष्ट्र कोण पांडवल म्हालगड भाव असा तो तर अगदीची जरी कुर्ड असल्यारी बी दोळ्यानं खाली कुर्ड न्ही आम्ही पयल्या लेक्चरान तुमी आयकले तो मनानं बी कुर्ड आशिल्लो म्हळ्यार कुर्ड इन द सेन्स तागेल चेडू प्रती मस्तची प्रीती आणि आपल्या चेडूवानची राज्याच्या लोकां असल बुद्धींत आशिल्लो सो ते चेडूवाका बी हे पांडवा अगेन्स्ट ची ताणी म्हण तागेल चेडूवाका तसलेच एनिवेस बुद्धीची ईर्ष्या बुद्धीन तू ओढ जाली म्हणजे जाता हे अशें पळोवचें गेल्यार सान दोन केन्ना सान चेडू केन्ना खेळता पळय ते प्रायचे दोन दुर्योधन आणि भीम तांगेल एक दुसऱ्याचे अगेन्स्ट तितले पसून आशिल्ले आमी हे काणी पयले बी आयकून आयले आसा महाभारताची काणी कशी भीमान प्रायन सान चेडू केन्ना खेळत आशिल्ले तेन्ना भीमाक दुर्योधन आपोवन हाड तुगे खातीर हांवें स्वीट खीर केलेली आसा खा खा म्हणटा तातूंत एक्चुअली पॉयझन घालिल्लो उरता ते पॉयझन घालून घेवन दिली तो खीर घेवन तो बेभान जाता कोण भीम बेभान जाता आणि ते भीम बेभान जाल्ल्यानी फकने जीव बी उरल्यार म्हूण ताका न्हंयत घालता म्हणजे ते न्हंयत घाल नंतर तो भीम कसं जाता एकदम तग वता थंय पुरा स्नेक्स उरता पॉयझनस स्नेक्स उरताची ते पॉयझनस स्नेक्स ते भीमा अटॅक करताची आणि ते अटॅक केले निमित्तान तागेल आंगा भितर पॉयझन खंयची आसा ते वत म्हणजे तेन्ना ते पुरा स्नेक्स खंयचे आसाची दिवड खंयची आसाची तांकां आश्चर्य जाता हो कसलो नमुने प्राणी हो कसलो नमुने मनुष्य अशें म्हूण कळण येता कडे तो तितले पसून ते कळण येवचे कशी तांगेल कोण दिवडाल कोण राज उरता वासुकी ताका ही खबर कळण येता आनी एक्चुअली वासुकी पळोवचें गेल्यार हांगेले संबंध म्हणजे जाता भीमालोची तो ताका आपयत म्हणजे भीमाक आनी ताका अमृत दिता आनी विशा बदलाक अमृत दित म्हणजे आनी इतले 7 दिवस पासून तो भीम खंय न्हिदून उरता खंय आनी उठचे कशी ताका 10,000 हत्ती म्हळ्यार हत्तीले बल येत पळय तितले जावन घेवन वयर येत म्हणजे तशें पळोवचें गेल्यार हांगा ही एक सांड काणी तशी मस्त काणी आसाची काणी म्हळ्यार तांगेल अशी इन्सिडंट्स जाल्ली आसाच की केन्ना दुर्योधन आणि कौरव आसा तांचेर मस्त नमुने अटॅक केल्ले आसा आणि एवरी टाइम तांणी वांचिल्लो आसा हांगा अशी वांचिल्लो आसा की आनी एवरी टाइम वांचिल्लो तूं देवाल कृपे निमित्तान वांचिल्लो आसता तशें करून सानपण दोनूची नॉट ओनली कुंती बट
पांडव आसा बी देवा वयरी पूर्ण विश्वास. आता भीमान सानशी तेन्ना ही काण जाली कशी एक नमुने विष दिल्ले ते अमृतान कन्वर्ट जावन ताकदवर जाले म्हणून जाले. तशीच ही थोड वर्स नंतर केन्ना होड जाता तेन्ना धृतराष्ट्रान आनी दुर्योधनान अशी पूण केली लूट की एक मेणवत्तीचे वॅक्साचे एक महल कोण तांकां जळोच पूर्ण प्रयत्न केली लुटा वर्णाभ. थंय बी हांग पुरा थंय शिफ्ट करता पांडव आसा आनी कुंतीकर थंय शिफ्ट करून जाल्या नंतर थंय उज्जुलायक म्हणून जाले. मात्र थंय देव कोण आसा विदुराल थ्रू तांकां वांचयता. कशी वांचयता की म्हळ्यार खंयचे वॅक्साच महल केली लूट पळय ताजे अंडरग्राउंड टनल करून तांकां खंयच्यान भायर काडून वांचयत म्हणून जाले. सो हांगा बी पळोवप पयले पंत विष आशिल्ले अमृत करून वांचय म्हणून जाले. दुसरे पंत उज्ज्यातल्यान वांचोवचे खातीर हे विदुराल मदतीन टनलांतल्यान भायर काडून वांचय म्हणून जाले. अशी एकामागशी अशी न्हय की एक इन्सिडंट जाले आता स्मूथ लायफ न्हय. हांगा कशी शिकून कसो नमुने कळण येवपा की म्हळ्यार आमगे जिवनांतू बी आस पळय आमी लेखताच की ओ आमी हॅप्पी लायफ जो सॅड लायफ आतां आमकां कशी समो कोण आसा आरामांत आसा अशी म्हूण लेखताची. पण अशी न्हय. हे लायफ खंयचे आसा ह्युमन लायफ म्हण हे इनफॅक्ट मटिरियल लायफ खंयचे आसा ते एक हॅप्पी लायफ म्हणून न्हयची. इट्स फुल ऑफ ताका भगवद्गीतान कसं म्हणाय करता सांगा दुःखालयम अशाश्वतम. एक तर हे टेम्पररी आणि प्लस दुःख म्हणून आसाची एव्हरी स्टेपान तो आसा. कोणाल्या लेवल दुःखाची सिव्हिरिटी थोड उरचे शकता थोड लोकांना चड उरचे शकता. मात अशें न्हय की आज तूं एकदम सुखेन आसा अशें म्हणून तुमगेले आवडटो आस्ती आसा चडू बरे कोण शिकून आसाची हेल्थ सम आसा म्हणल्यार अर्थ तुमगेले एक सुख लायफ अशें म्हणून एनी टायम यू कॅन एक्सपेक्ट कॅलॅमिटीज. तशीच कॅलॅमिटीज म्हणून ते बी कायम उरत म्हणून ते बी टेम्पररी. तुमगे नशिबान कितलें सुख आसा तितले तुमगे नशिबान दुःख आसा. म्हळ्यार दोन्ही अनइन्वायटेडय येवचे. तुम्ही तुमगेले प्रयासान सुख येत म्हूण लेखचेशील असल्यार ते तुमगेले गोड एक कसं म्हणटा सांग इल्युजन. तुमगेले एक अहंकारूची की तुम्ही प्रयास करून तुमकां सुख मेळटा अशें म्हणून आमी लेखची न्हय हांव मेहनत करून म्हाका हें मेळ्ळें म्हणून ना. आमगेले मेहनतीर आमकां खंयचें सुख प्राप्त मेळना ना आमगेले मेहनतीर आमकां दुःख मेळचें बी ना. देवान आमगेले नशिबान आमगेले हातूंत जिवनांतू पूर्ण निर्धारित केलेले आसा. कितें कशें टॅकल करचें ते आमकां कळून येतलें. सो हांगा आमी मुखार सुन गेल्यार पांडव आवडटू कशी एकामेकांक एक संकट येता म्हणून पळयलें. तशीच आमी महाभारतांत आयकून उबे येयले पांडव आनी कौरव आवडटू चिटींग जावन कौरवान चिटींग करून तांकां वनवासाक घाल्ले ताजे नंतर अज्ञातवासांत उरका पडले अशी म्हणून बी कळून येयलें आसा. पुरा राज्य सोडून घेवन बचपा म्हणून पडले आणि ताजे नंतर तितले न्हय थंय वतना पळय कशी ते वनान तूं खंय खाण बीण कांय नाशिल्ली थंय 10,000 शिष्य आवडटू दुर्वासाक जेवणाक पेटयली उरता दुर्योधनान की आमचेचेर तूं कृप केल्या तांचेचेर बी कृप करून. आणि अपास थंय बी कृष्ण येवन मदत करता. कशी मदत करता थंय द्रौपदी गोत आसा की द्रौपदीक हे अक्षय पात्र दिलेली उरता. ते अक्षय पात्रान 3 जेवण कर पुसून तेकेन खाली जायनाशी उरता ती आमकां सगळं कधी काण गोत्तो आशिल्लीच. सो थंय बी कृष्णान येवन वांचयले आसा आणि सगळे लोकांले हे सेज लोकांले पोट भरयशिल्ले. सो द्रौपदी वस्त्रहरण ताजे पयली द्रौपदी वस्त्रहरण जाल्ली उरता. ते वस्त्रहरणा वेळाक बी कशी देवान येवन वांचयले. आता हांव हे सुमार नमुने एकामेकांक हांचे संकट हे कसले सांगता आसा ती कुंती याद करता केन्ना याद करता ते बी सांगता. पयली हे लायफ तिगे लायफांत अशें घटना जाली. पयली ती सानपणा आशिल्ल्यान कशें जालें लग्न करून जावचें कशी तिगेले वटू कसले जाले तात मागीर सूख नाशी वनवासा वचची पडल्या. वनवासा नंतर बी कशे कश्ट आयिल्ले
स्वतः तिजेचेरी न्ही तिगेल चेडूवाचेरी बी कष्ट आयिल्ले आसा. हांगा एकामागशे कष्ट येवन इतलो पसून जाती महाभारता युद्ध जाता. युद्धा पूर्व असल स्थिती की कर्ण कोण आशिल्लो उरता तिगेल तो म्हालगड पोतू ही तागेल वटू वता. तागेल्या वचून तागेल आयडेंटिटी रिवील करता म्हूण जालें. केन्ना रिवील करता केन्ना लास्ट केन्ना हे पांडव मारता म्हूण केन्ना कळ्ळें येता हो कर्ण तेन्ना वचून सांगता की तू म्हगेल पूत आनी हे पांडव तुगेल भाव आतां तू ताका क्षम कर तू म्हाका क्षम करप आनी तिगेल पुरा कंडिशन कसल्या निमित्तान तिगेल आयडेंटिटी सांगिल्लें नाशिल्लें ते बी सांगता. आनी कर्णा कडेन वचन बी हे घेवचे प्रयत्न करता की तू तुगेल भावाक सोडून दी हांव हांगा राज्य दिवस शिता पुरा म्हणटा. तेन्ना कर्ण कसो म्हण सांगता तिका कर्ण एकच सांगता आमा तू म्हाका सांगिल्लें सगळें सम म्हाका तुजे चेरी विश्वास बी आसा तुगेल हांव सम्मान बी करता हांव म्हगेल भावंडाक मारचो बी ना. मात एक कितें हांव म्हाका इतलो पूर्ण विश्वास आसा की ट्रेडिशन तागेल वोट आसा म्हण आपल्या तांगेले जीत आसा आनी म्हगेल मरण आसा ते बी म्हाका विश्वास आसा. मात म्हगे खातीर कसलें की म्हळ्यार हांव दुर्योधनान म्हाका हांव केन्ना त्रास सांगता आशिल्लो केन्ना म्हाका कोणूच सपोर्ट केलो नाशिल्लो तेन्ना म्हाका दुर्योधनान सपोर्ट केल्लें त्या निमित्तान म्हाका तागेल पक्ष सोडचे जायना. म्हगेल खातीर म्हगेल वचन म्हगेल प्राणाकी चड इम्पॉर्टंट अशें म्हणून तो कसो करता दुर्योधना पक्षांत उरता आनी म्हणटा की हांव तुगेल 4 चेडूवाक मान अशी उरता मात अर्जुना वटून म्हाका युद्ध लडोवची पाळ येतली आनी हांव युद्ध करता म्हूण म्हणटा. ती कसलें म्हणचें जायना तिका ओपता. एक बाजून पळोवचें गेल्यार दोनी तिगेली चेडूव कर्ण बी तिगेलो पुतू अर्जुन बी तिगेलो मोगा पुतू. हो म्हालगड जावन मोगा पुतू हो एक बरो योद्धा जावन मोगा पुतू. चेडू म्हळ्यार सगळें मोगाची उरताची असल पसून स्थिती येता. विचार करायचे बापाक केन्ना कोण येता एक चेडू आनीक चेडू मारची पसून हांतू आयल्यास म्हणा पडे ते कसल ताजे की त्रासाचे आनी खंयची क्षण उरचे शिकता कसल परिस्थिती सुद्धा तिगे वटू आयिल्ली आसा. आनी अल्टिमेटली अशें ती कर्ण मरता म्हूण आमकां गोत आसा. ताजे मागीर ताणें मेल नंतर आनी तो मरका जाल्यार बी पयलीं तो कसो सांगता कर्ण की म्हाका की तूं म्हगेल बद्दल आपूण तुगेल म्हालगड पूत म्हणून आपूण जिवंत आशिल्लें तितलो पसून म्हगेल भावंडा सांगचें वच नाका म्हूण सांगता. ती ओपून बी घेता. ताण मेल नंतर तागेली अंतिम क्रिया करची उरता तेन्ना ती हे पांडव आसा सांगती अशें तुगेलो म्हालगड भाव आशिल्लो आनी हो म्हगेल कशें म्हूण ती पुरा सांगता म्हूण जालें. आनी कडेन ते पांडवाक बी मस्त वायट दिसून येता की आम्मान इतलो व्हड सत्य आमचेर कसले एका ते लिपोवन दवरल्यात. पयलीं सांगिल्लें आसलें आमी तागे युद्ध करनाशिल्ले अशें पुरा म्हणून कळ्ळें येता. पुरो आतां हे पुरा जावन जाल्ले महाभारता युद्ध जाल्ले पांडवां जिखून जाल्ले मात इतलो जाले नंतर बी आनी एक लास्ट एक एपिसोड उरता. तातूंत कसले जाता की म्हळ्यार आमी अश्वत्थामा बद्दल आयकल्लें आसा. अश्वत्थामा म्हळ्यार कोण द्रोणाचार्याल पूत. द्रोणाचार्य कोण आसा तागेल पूत कोण तो अश्वत्थामा आसा ताका ब्रह्मास्त्र तागेल चेलोचे गोत आशिल्लो तो कसो लेखता तो विपक्षांत आशिल्ले वे तो लेखता की पुरा लोकाल मरण जाल्ले आसा हांव हे पांडवाल नेक्स्ट जनरेशनाक फिनिश कोन्न घालता अशें लेखता. तेन्ना अभिमन्यू तर मान घालिल्ले उरता म्हणा महाभारत युद्धांत चक्रव्यूहान मान घालिल्ले आसा लोकांक मात तागेल पूत जावचो पूत कोण आसा उत्तरेल गर्भांत कोण आशिल्लो चेडूं उरता ताका मारचे प्रयत्न करता म्हूण जालें. कोण अश्वत्थामा. आनी कसो करता ब्रह्मास्त्र सोडता. केन्ना तो ब्रह्मास्त्र सोडता आनी ताजे केन्ना तेज फोर्स केन्ना येता उरता तेन्ना उत्तरा धांव धांव धांवन कृष्णा लेगीत येता आनी कृष्णा येवन सांगता कसो जालें की कृष्णा म्हाका म्हगेल रक्ष कर अश्वत्थामाल ब्रह्मास्त्र खंयचें आसा मेजेचेर म्हगेल चेडा मारता म्हाका म्हगेल मरण जाल्यार बी व्हड न्हय म्हगेल चेडा वांचय तूं म्हगेल कुलाक नाश जावचें दिव नाका अशें म्हणटा. तेन्ना कृष्ण कोण आसा तो एक वट्टाचे म्हळ्यार थंबा सायज घेवन तिगेल गर्भा वचून तिगेल गर्भा रक्षण करून ते चेडा वांचयत म्हूण जालें. आनी तेन्ना चेंदून ते चेडाल नांव
जावचेको परीक्षित म्हणजे आसा महाराज परीक्षित म्हणून आमी भागवतमान तागे बद्दल आयकल्लें आसा. सो ते चेडवाको वांचयलें म्हणजेलें. अदकेन हे इतली स्थिती पुरा पळोवन येता हांगासून जाता कुंतील प्रेयर्स. आता हे इतले पुरा खंयचे विंगड विंगड इन्सिडेंट्स केन्ना आयकले हांगा मी कसं पळयली की म्हळ्यार कुंती महाराणी खंयची आसा ती देवाक तिगेले भाचे असल्यार बी सुरवेळ आयकले की ती भाच्यो म्हूण ताका लेखना कित्याक म्हळ्यार ती गुदगुत आसतो परम पुरुषोत्तम देव. ती इतलं चंद कोण घेवन ते प्रेयर्सान तू तिका स्तुती करता जाल्यार वर्णन करती की म्हणटी देवा तू एक वचन कंपेर भी करता ती आपणे आणि देवकी. देवा तू तुका स्वतः अम्मा देवकीक तिगेल रक्षण केलं वय मात तिगेल चेडूवाल रक्षण तू केलं ना. आमकां तसं कृष्णा जन्मा पयलीं तेगेल पुरा पयलेच भावंडा पुरा कंसान मारिले तिगेल तांगेल रक्षण केलं ना मात तू मेजेचेर कितलो कृपा केली पळय. तू मेगेल एकलेलें नाही मेगेल चेडूवाल बी एवरी स्टेप तू म्हाका हेल्प केलें मेगेल चेडूवा हेल्प केलें म्हणा पडे तू म्हाका तुगेल अम्मागे चेड मेगेचेर तू ट्रीप केलें अशें पसून कंपेर कर. हे एक आयकूच सारखे पॉइंट म्हळ्यार कशी देव रक्षण करता म्हणून. आनी कितके म्हळ्यार एक हातूंत तू एक वर्स आसा म्हळ्यार हे 26 वर्सांतू एक वर्सांतू अशें म्हण की ती लोक पुरा म्हणटा न्हय केन्ना देवस्थानाक गेल्यार बी लोकांक कसं प्रे करता सांगव घरान पुरा सुख शांती उरो सगळं पावट बरें जावो सगळो हे मना इच्छा पूर्ण जावो अशें पुरा देवा मुखार वचून मागताची. ती कसं मागता आशिल्ली सांग गिव मी कॅलॅमिटीज मोर अँड मोर. जावं तितलें चड विपदा कितलो तू त्रास म्हाका दिता तितलें म्हगे खातीर बरें म्हूण म्हणटा. कोणाला पाव कोणाची त्रास कसं लायक दी म्हूण म्हणटा आसा म्हाका कितलो कश्ट दिले न्हय आनी की कश्ट दिता उरो आनी हे कश्ट रिपीट करता उरो अशें म्हूण कसं लायक ही म्हणटा आसा म्हूण पाव कसं लायक म्हळ्यार एकच की म्हणटा की म्हळ्यार हे युद्ध जालें युद्ध जालना आपणे पांडव जिखले आता वापस राज्य न्ही मेळ्ळें. आमी केन्ना कश्टार आशिल्ली तेन्ना आमी कशी तुका याद करता आशिल्ली एवरी टायम ते आमी मनान याद करता आशिल्ली. आमगेर हातूंत कसलेची एक वायट विचार म्हणून नाशिल्लो आनी आमी इतलो मनस्पूर्वक याद करता आशिल्लो की तू एवरी टायम आमकां येवन हेल्प करता आशिल्लो. आतां केन्ना आमगे स्थिती बरी जाल्ली आसा ती तो आमी कशी तेन्ना कशी त्रासान आशिल्ली तेन्ना भावनेन याद करता आशिल्ली पळय ती भावना आमचेर कमी जाल्यार उणी जाल्यार ते भयान ती म्हणटी आमचे असं सुख संपत्ती आमचे कष्ट दिवचे तू वापस बरें म्हळ्यार आमी तुका कितलो याद करताची तुका कितलो चड पळयताची तितले आमकां हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी खंयचे हाजेंतल्यान मुक्ती मेळटली. आमचे जन्म मृत्यू ह्याची चक्करा वयल्यान भायर वचची आमगे मनुष्य देहाची मुख्यची हे न्हय ऑब्जेक्टिव्ह न्हय ध्येय न्हय. सो ताची खातीर म्हणटास कसं की म्हळ्यार ती देवा तू म्हाका जावं तितले कश्ट दी कित्याक की म्हळ्यार कश्ट दिले निमित्तान हांव तू खंयचे रितीन आमी स्मरण करताची ते आमी देव तितले रितीन याद करून घेता. आतां एक चेडो म्हण एक सांजचेडो आमी पळयताची ताका केन्ना भूक लागिल्ली उरता जावं अदरवायज तो एक सांजचेडो अमा अमा म्हणून म्हणटा तो आम वासरींत आसल्यार बी केन्ना तो होडहोडान वदरता केन्ना भुकेन अमा अमा कोण ती कशी आमकां सगळं काम सोडून घेवन येवन तागेले बोटी येता पळय तशीच कृष्ण केन्ना आमी याद करताची आमकां देवान आमचे चैतन्य महाप्रभून आमकां चॅन्टिंग एक बस्तची उपयोगी हे दिलेलें आसा साधन दिलेलें आसा. मात आमकां कसं जालें की म्हळ्यार आमकां हेजेर विश्वासू ना म्हणून जाल्लेलो आसा. देवाल नांव जप करता म्हणून आमी करताच वय पण खंयचे भावनेचेर जप करता तितले तीव्रताचेर जप करता त्या तीव्रताचेर आमी करनाची. मोस्टली आमगे मेकॅनिकल उरता आयकून जप करता हे पुरा आमी आयकताची पण आमगे मेन उद्देश कसो सांगा मेन आमगे शरिराक ताजे संतुष्टींतूच आमी वयर येनशी आसाची. आणि ऑन द अदर सायड कुंती महाराणी कसं की म्हळ्यार तिका हे शरीरा सुखान कसले घेवची नाची ना
ती एक श्लोकान ती गेली एक प्रेयर सांग अशी पुसून म्हणटी म्हाका हे चेडू वाले हे रिलेटिव्स आले अटॅचमेंटा कडच्यान दूर दवरा म्हणून तिने कसं गोष्ट कंपेअर केलेली आसा की प्रभुपदान कशें सांगिल्लें आसा आमकां की खंयची गंगा आसा गंगा फ्लो केन्ना समुद्रा मेळची उरता तेन्ना वाटेर कितले संकट आयिल्ले असल्यार बी ती तिगेल फ्लो खंयचे आसा ते स्टॉप जायना फ्लो जावन वता उरता तशीच आमगे लायफांत अनेक संकट येवचे शकता मात आमी एवरी स्टेपाक कृष्णा याद करून घेवपाक अशी नाही की संकट येईल तेन्ना आमी विसरून घेवन आमी सॉल्व करचे प्रयत्न करचे ते आमी अगदी व्हड चूक करताची आमी तेन्ना लेखचे ना आमी आमगे प्रयास करचे जाले पण आमी इतले लेखा की कृष्णा शिवाय संकट बी एक कृष्णालो रूप म्हूण लेखता मेन हांग शिक्षक कसं की म्हळ्यार खाली सुख येईल तेन्ना नाही दोन्हीची कष्ट उरो सुख उरो दोन्हीची कृष्णालो रूप म्हूण केन्ना एक्सेप्ट करताची केन्ना आमगे अंडरस्टँडिंग त्या लेवलार पावता तेन्ना आमी लेक्चर ना की आमी डिवोशनल मार्गार आसाची भक्ती म्हण देवाल भक्ती करचे देवाल कृप मेळचे म्हणून आपूण इतले कोणाक भक्ती केन्ना मेळचे शकता हांव भक्तीच्या महाराजाले स्वामी महाराजाले लेक्चर एक पण आयकत आशिल्ली तांणी कसं म्हणचेले कितें भक्ती खंय कोणा मेळटा कोणाक देवाल कृप आसा तांकां मेळचे जाले प्लस कोण एफर्ट करता तांकां मात खाली देवाल कृपेरी न्ही ताजे अर्थ कशी की म्हळ्यार आतां पावस आसा पावस पडत आसा एक कणे आनी मस्त तान लागिल्लो आसा तेन्ना केन्ना तान लागता तेन्ना पावस पडता आसा म्हळ्यार आमगेले तान क्वेंच करचे शकता आमी कसं म्हणटा सांग पिवन घेवन उदक पिवचे शिवाय आमगेले तान कमी करचे शकता ना ताचे खातीर आमी कसं करपा पडटा आमगे हात अशी जॉईन करपा पडटा उदक घेवपा पडटा आनी पिवपा पडटा तेन्ना मात आमगेले तान कमी जावचे शकता वी कॅन क्वेंच अवर थर्स्ट तशीच भक्ती म्हण देवाल मर्सी आसा मात आमी तितले विश्वास उरपा आमी तितले ताजेरी एफर्ट घालची अर्थ कसो जाल्यार आमगेले गुरू आगे पालन करचे म्हणून आमगेले मन खंयचे आसा एक्सटर्नली आमी चॅन्टिंग करचे जाले पण आमगे भितर वयल्यान कशी आमी सरेंडर जाताची ते इम्पॉर्टंट ह्याचे बद्दल राधानाथ स्वामी महाराजांना हिगेल प्रेयर्सा बद्दल अशी पसून म्हणिल्ली आसली खंयची पुरा भगवद्गीता खंयची मेन उद्देश आसा पळय खंयची मेन स्टेटमेंट आसा पळय सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अबंडन ऑल रिलिजियस त्यानंतर सरेंडर टू मी खंयचे आसा पळय ते तिगेल प्रेयर्सान सांगिल्लें आसा म्हणून म्हणतो ताजे अर्थ बिलकुल समोर सांगिल्ला त्यांनी कसं जालें की म्हळ्यार एज लॉंग एज वी डोंट सरेंडर फ्रॉम विदिन नॉट एक्सटर्नली बट विद इंटरनली केन्ना आमगे हृदय केन्ना परिवर्तन जायना देवाल केन्ना आमी सरेंडर जायना अशी आसाची केन्ना आमी मन लायना अशी आसा तितले पसून कसले आशिल्ले असल्यार बी इट विल बी लायक आमी हांग फसून उरचे मायान फसून उरचेची अशी न्हय की आमी पेरेंट्स उरच्या फाव ताजे अर्थ आमकां चेडू आवडटा मोव आतां तिका म्हणटा चेडू मस्त प्रिय आशिल्ले ताजे अर्थ प्रिय म्हूण आशिल्ले जे तिका आसक्ती म्हूण नाशिल्ले ते चेडूवाचेर मोग उरचे आम बापा चेडू आवडटा मोग उरता चेडू हाका बी आम बापा आवडटा मोग उरता पण एक आसक्ती म्हूण नाशिल्ले आसक्ती इन द सेन्स कसं म्हळ्यार अटॅचमेंट म्हूण न्हय कसलं अटॅचमेंट की हो मेगेल चेडू आता मी म्हणटा हे मेगेल घर आता मेगेल अनेक व्हड घर घेवका जेव्हा अनेक गाडी घेवका हे मेगेल चेडूआ कशी जेवका मेगेले म्हणून करता ते मेगेले वर्ड कार्ड घालता हांगे टिचिंग्सान मेन आमी शिकची हे ती तिगेल चेडूआ प्रीत करता आशिल्ले ताजे उद्देश कसो आशिल्ले की तांणी कोण आसाची ते देवालेच पार्ट एंड पार्सल देवाल अंश तांगेल रूपान तू तांगेल आंगान तू परमात्मा स्वरूप आसा ती ते पळोवन तांची प्रीत करता आशिल्ली नॉट ओन्ली की फक्त तिगेल चेडूआ मात प्रीत करता म्हणून सगळे जीव जंतूक प्रीत करता आशिल्ली इतले पसून की पांडव लोक तांणी स्वता केन्ना कौरवाचे तांकां एनवियस नाशिल्ले तांणी नो डाउट दुर्योधन बाकी कौरव तांणी हांगचेर ईर्ष्या करता आशिल्ले पण पांडव वय कुंती वय कितें म्हळ्यार तांणी एक शुद्ध भक्त आशिल्ले केन्ना कोण एक शुद्ध भक्त लेवलार उरता तो कोणाचेर भेदभाव करना सो ऑफकोर्स कुंती महाराणीची बी इतलें केन्ना
कष्ट येईल आशिल्ले असल्यार बी देवाली इच्छे ही आमकां कष्ट येईल असल्यार आम्ही ताचे खातीर एक जबाबदार आहे. आमगेल निमित्तानं चली उठच्या पाव ते मेन तर ती एकच विचार कोण आशिल्ली देवान आमगे खातीर एकच अशी प्लॅन केलेली आसा. हे विचार हाडून तीन तिका जीवन केल्या सोडल्यार लीड केल्या सोडल्यार केन्नाच कंप्लेंट म्हणून केलेली ना की देवा तू म्हाका कित्याक कष्ट दिल्या इतलं कष्ट दिलेलं कमी हाजी वयर अनेक दिसत असा आम्ही केन्ना कसली एक घरात एक इन्सिडेंट जावचे कशी आणि वापस आणि कसं त्रास जाल्यार आम्ही पुरो होप वी लूज एव्हरी होप. पण थंय हांगा कसं जालें हेची हांव शिकून येवका नाही खंयचे आशिल्ले असल्यार बी आणि तू देवाले संतुष्ट देवाली इच्छा आसा. देव आमगेल प्रति हेजेर परीक्षा घेता उरता की हो म्हगेल कितलो पसून शुद्ध भक्त आसा म्हणून देव आमगेल प्रति हेजेर परीक्षा घेता उरता आणि खंय पसून आम्ही हे क्लियर करताच्यो पास जाता म्हणून पळयता उरता. अशी सांचेडवान पळयता नव्हे एक हे बी एक प्रवचनान तूं आयकले खंयचे म्हगेल स्वता वर्ड्स नाही पण म्हाका खंयचे बरें दिशिल्लें आय वूड वॉन्टेड टू शेअर. केन्ना सांचेड उरता तेन्ना आमी पळयले उरचे पाव केन्ना तो एक बापूय उरता तो चेडा अशी उडयता अशी वयर वयर उडयता आनी धरता आनी उडयता धरता केन्ना पयले पंता उडयत पळय वयर करता पळय तेन्ना तो चेडो बेगीन भिलील उरता अयो म्हूण अशें भिल्ले उरता आनी ओपास केन्ना तो बापूय केन्ना धरता ताका तो खुशी जाता. तशीच केन्ना एक पंता अशी खुश जाता की बाप्पान म्हाका धरल्या म्हणून त्यानंतर तो कसं करता सांगा बाप्पा म्हाका उपास उडय उपास वयर करप उपास वयर उडय अशें म्हणटा आनी ही कीप्स ऑन एन्जॉयिंग. हांगा कुंती महाराणीले बी तशीच केन्ना कॅलॅमिटीज केन्ना आसा केन्ना आनी कॅलॅमिटीज हांगा तीन कसाच फोटो कंपेर केले आसा केन्ना कशें तो चेडू कशें तो वयर उडयल तेन्ना खंयची फिलींग उरता पळय ताजी फोटो कंपेर केले आसा. आनी ते केन्ना बाप्पायन केन्ना धरता उरता पळय ते तिणें कृष्णाक कंपेर केले आसा. कृष्ण आमगे एव्हरी स्टेपार आसा. कृष्ण खंयचे परिस्थिती असल्यार बी आमकां धरताची तो आमचेच्यान कितले कॅपॅसिटी आसा पळय तितले कश्ट दिता ते बी तेका पूर्ण विश्वास आसा. सो हांगा ते ताजी वोट कंपॅरिजन केली म्हाका हे मस्तशी बरें दिसून आयलें. सो आमी बी तशी जाता की आमचे जिवनान केन्ना कश्ट येता उरताची अनेक कश्ट येवचे शकता आनी नॉट ओन्ली दॅट की आमकां केन्ना कश्ट येनाशी सरळ जीवन चलता आसा तेन्ना बी आमी विसरून वचचे ना देवाक. हे एक मुख्य आनी कितके म्हळ्यार केन्ना आमी एक पंत आमगे घरान पुरा सगळं नुमून चंदाईन आसा म्हणजे तेन्ना आमी विसरची मस्त चान्स आसा आनी विसरताची बी. पण ते विसरची केन्ना आसा पळय ते आमी अगदीच व्हड चूक करताची कित्याक म्हळ्यार केन्ना आमी मटिरियल वर्ल्डात एंगेजमेंटान केन्ना बिजी जावन आसा तेन्ना आमगे चान्स की देव तेन्ना पळयता उरता आनी तांगेली देवाल खंयची ती माया शक्ती आसा पळय ती कळत की हो हे मनशाक देवाल मर्सीची आवश्यकता ना अशें म्हणून न्हू तिका बी कळटा. सो वॉट वी सी इज की आमी कष्ट इतले न्हय आमगे केन्ना लायफ स्मूथ चलता आसा तेन्ना बी वी शूड बी ऑलवेज प्रिपेर्ड not only remain prepared for dukha but we should thank Krishna की ओ तुमक हे दिलेले आसा तुमक अति एक विश्वास एक उरल्या रे आमगेल खंयचेची समस्या खंयची जिवनांतले आमगेल कितले समस्या खंयचे आसा पळय ते आमी आसानीन क्रॉस जावं त्याचीच आमी सांगून आयली की म्हळ्यार आमी केन्ना ही कुंतीन केन्ना तिगेले लायफांतली आमी केन्ना आयकले ती एंडा केन्ना प्रे करता देवाक की देव केन्ना द्वारिका वच्चे भायर सरले आनी हे पुरा ही इन्सिडंट्स खंय तिगे लायफान जाल्ले ते याद करून ताका उपास प्रणाम करता उरता की तुझी शिवाय तुगेल्या इतलो होड तुगेल्या इतलो सहाय करता आनी कोण ना केन्ना आमगेली परिस्थिती वायट आशिल्ली तेन्ना तूं आमकां हेल्प केले. आतां आमगेली परिस्थिती तुगेल्या निमित्तान समजलेली आसा आतां तूं आमकां सोडून गेल्यार आमी तुका विसरल्यार अशें पुरा म्हणून म्हणटा. सो हे आमी हांगा कळ्ळें येवका की आमगे जिवनान तूं कसले कंडिशन येवो कितले वायट स्थिती येवो कितली बरी स्थिती येवो खंयचे रितीन आमी देवाल आशिर्वाद म्हूण लेखून आमी एक्सेप्ट करून घेवपा की प्रभुपादान एक वर्सांत एनॉलॉजी बी दिली की
कशें आमकां सोपन येईल तेन्ना आमी न्हीद सगळे लोक न्हिदता तेन्ना आमकां विंगड विंगड सोपन येता. थोडे म्हणटा बरें सोपन येता, थोडे म्हणटा वायट सोपन येता. वायट सोपन आयिल्लें आशिल्लें तेन्ना आमी उठना फुडें हे एक स्वप्नांत आशिल्लें न्हय म्हूण कशें आमी विसरता पळय आनी वी डोंट टेक इट सिरियसली. तशीच आमगेलें हें जीवन बी खंयचें आसा, जिवनांत खंयची कॅलॅमिटीज बी येता उरताची ती बी सगळी नमुने एक सोपन म्हूण लेखून घेवपाक कितें आसा पाल्यार ते म्हळ्यार इट इज नॉट सिरियस ते आमगेले एक लक्षांत आमी घेवपाक. सो आमी केन्ना सरेंडर म्हणटा एक्सटर्नल सरेंडर जाले इंटरनली बी टोटली कुंती महाराणी सरेंडर जाले ते भावनेर केन्ना आमी सरेंडर जाता तेन्ना आमी देखता की आमी ती मार्गार आसा आनी देवाल प्रेम आसा आमकां प्राप्त जावचें जाता आमी लेखून घेवपाक. आयची सेक्शनान तूं सांगसा सुमार नमून आसाची प्रेयर्स आमी फोकस करसारके पण मेन पॉइंट हेची आशिल्ले our surrender to Krishna कशी उरता ते आणि our faith total dedication खंयची उरता ते बद्दल फोकस केलेलं आसा. नॉट ओनली दिस इज द मेन हे शिक्षण ऑफ भगवद गीता बट त्याच्या खातीर कशी हे कुंती प्रेयर्स प्रभुपादान बी मोर इम्पॉर्टन्स दिलेलं आसा आणि हे आमगे एकल्या खातीर कम न्हय कुंती प्रेयर म्हळ्यार सिर्फ कुंती खातीर कम न्हय सगळे वैष्णवा खातीर सगळे मनुष्य जाती खातीर अशी पसून की व्हड आचार्य सुद्धा हिगेल प्रेयर्स तितल्या रिस्पेक्ट करताची. ती एक बायल मनीस उण सुद्धा ती एक वेदिक हिरोईन न्ही तिका आशिल्ल्यान थोड डिवोटी म्हणून म्हणिल्लें आसा केसले की म्हळ्यार ती जितले एक शुद्ध भक्त पळोवचे गेल्यार एक बायल मनीस उण इतले युगांत कोण नाशिल्ले. तिका सहन करची शक्ती कित्याक तितले सहन करची शक्ती तिका मेळ्ळी कित्याक म्हळ्यार ती देवाचेर तितलो विश्वास आशिल्लो. तिका कोणाले प्रतीक आनी ती परत परत देवाक तेची सांगची म्हळ्यार म्हाका हे खंयचे भौतीक आकर्शणान तूं म्हाका फसोव नाका म्हाका तुगेले चरणान तुजी म्हगेलें लक्ष कायम उरो हेचीची म्हगेली प्रार्थना. सो एंड हाजे नंतर देव तिगेले हे प्रेयर्स आयकून जाले नंतर देव कस एक मंद मंद मुस्कान दीत म्हणटा पळय तशी एक स्माइल दिता ते स्माइलान तूं तिगेलें एक जीवन समर्पण जाल्ले वारी जतपळ म्हळ्यार तिगेलें हे देवा एक स्माइला मुखारी देवा रुपा मुखारी जीवनांत येवचे खंयचे कष्ट म्हूण एक फील जायना हे आमी कुंती महाराणी कडच्यान शिकून घेवपाक. आनी आमगेले खंयचे आमगेले आचार्यान आमगेले प्रभुपादान आमगे गुरु महाराजान आमकां कितले आमकां हे नियम दिलेले आसा चॅन्ट करपाक म्हणून फोकस केलेलो आसा ते कशा खातीर सांगिल्लें आसा की म्हळ्यार आमी देवाल नांव केन्ना घेताची देव आनी देवाल नांवान कांय अंतर ना हे सांगचे खातीर कशी आमकां दिलेली आसा आनी हाजे तितलो आमी प्रॅक्टिकली उपयोग करताची तितलो आमी ह्या भौतीक मिजरीसान मटिरियल मिजरीसान ओशन ऑफ मिजरीसांतल्यान दूर वचपाक शकताची. सो थँक यू सो मच फॉर दिस सेशन. आम्ही प्रयत्न करया की आमी कुंती महाराणी कडच्यान आशीर्वाद घेवचे तिगेल तितले नाही जाल्यार बी तिगे कडच्यान एक 100% कोणी आमी तिगे कडचे गुण घेवचे प्रयत्न करया. खूप खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण. कसले भूल चूक जर जाली आसल्यार म्हाका माफ करायचे. धन्यवाद. तुम्ही महाराणी कुंती विषयी सगळ्यांक चंद करून सांगून दिलेलं आसा. लाईफ इज फुल ऑफ अप्स अँड डाउन्स. खुश येता कष्ट येता जलाली आमी भिवच्या नजर देवाल रही पूर्ण नंबीक दवरता देव आमकां मनस्पूर्वक देवाल उडगास केल्यारी देव राखता. डिवोशनल मार्गांतून वचना सुख आणि कष्ट दोन्ही सेम जाणून घेवका आम्ही फुल सरेंडर जावका इंटरनली शुद्ध भक्ती करता. अपास माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. मुरलीधर चरण प्रभू ती प्रार्थना माय अगदी होड आसा हा ती पळोवचे सान असल्यार बी न्ही ती ऑब्जर्व करता आसा पॉइंट्स नोट कोण केल्या म्हणून म्हाका गोतना पण ती प्रेझेंट लायक कोण करता आसा. Actually, you should have given her an opportunity to speak, so she would have spoken much better than me. I really tell you.
कोणाक डाउट्स और क्वेश्चन्स असल्यारी घेऊया. क्वेश्चन्स असल्यारी अनम्यूट करून निमगूयात और चॅट बॉक्स खाली येतात. रेडी जावची तरी हांव फोर्थकमिंग भागवत पुराण कोंकणी इव्हेंट्साचे अनाउन्समेंट्स करून घेता. भागवत गीता as it is सुबोधिनी सेशन एव्हरी मंडे, वेडनेसडे आणि फ्रायडेस असता. आता चॅप्टर 8 जेता आसा. मिस कर नशी सर्वांनी अटेंड करता म्हणून निमगून घेता. वैदिक हिरोइन सिरीज अशीची मुखार सता असता. Every Saturdays at 7:30 p.m. Next Saturday, 29th April, Sita Devi. Speaker, His Grace Vipra Sudama Prabhuji. Prabhuji sessions मस्त लायक असता. अटेंड करूया. 27th April वैष्णव भजन संध्या प्रोग्राम असतो. देवाल भजन कीर्तन करून आम्ही भक्ती करूया. संडे बालोत्सव क्लासेस 9:30 AM असतात. गजेंद्र मोक्षा प्रेयर्स शिकून सखी चरण माते इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स आणि ऍक्टिव्हिटीज बरे असतात. सो आमकां गम्मत बरे जेता. हांव बरे जॉइन जाला. श्लोक बरे शिकयतांची हांव बरे जॉइन जाला. म्हाका माताजी सगळे श्लोक आणि क्राफ्ट्स केले दिवस गेम्स सगळे खेळत माताजी आमकां. एव्हरी एकादशीक संपूर्ण भागवत गीता पारायण असता. इंटरेस्टेड दशी पुरा जनांनी तुमगेल नाव भारती पै माताजी दिव्यात, विद्या पै माताजी दिव्यात, माया माताजी कॉन्टॅक्ट करता. ओके, इतली पेशन्स ऐकला तुमका धन्यवाद. आणि क्वेश्चन आन्सर सेशन वर प्रार्थना माई फाई एका हे चंदन यात्रा असा गुतच नव्या. अक्षय तृतीय आणि चंदन यात्रा असा ते तुम्ही अनाउन्स कर नी विसरले वे. लिस्ट नाशिले. लिस्ट नाशिले. सो सिन्सियर केस. ऑस्पिशियस डे थोड लोक आज कर म्हणता असाची थोड लोक फाल्या दोन्ही तीतील तसा. सो आज मेगेल कसा म्हणता सांगा. आय एम व्हेरी मच थँकफुल मुरलीधर चरण प्रभू आयज दिवसा तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली असा. अगेन अक्षय तृतीया दिवसान तुझी पार्शलिटीज टुडे पार्शलिटीज टुमॉरो. पुरी जगन्नाथ स्टार्ट करतांची. हा ताजे माधवेंद्र पुरी लाईव्ह स्टोरी असा पास्ट टाइम असा. ताजे मागीर परशुरामल अपियरन्स डे पुरा ते असा. गंगेन आईल दिवस उबी म्हळ्यार पृथ्वीन आईल दिवस उबी तो ताजी सुमार म्हणून ताजेचे असा. तुम्ही उत्तम नरसिंह प्रभू नंतर सेशन असा 8:30 ते जॉईन केल्यार आज स्पेशल सेशन ताजे खातीर एका दवरिल्लें आसा. सो थँक यू सो मच. कोणाका कसले क्वेश्चन जो कमेंट करची असल्यारी कराची. At all I'm able to answer, I'll definitely try to answer. चॅट बॉक्स ऑन तुरे घालेत. भाई चॅट बॉक्स बरे घालेत.